खंयच्याय टायमार केन्नाय तर कितें आमकां प्रोग्राम आसा जावं मॅरेजीस आसा बर्थडे पार्टी आसा बाकी कितें आसा सोंपेपणी हांगा आमकां करपाक सोंपेपणी जातलें आनी आमकां ही फॅसिलिटी मेळ्ळी ती आमी बरे भाशेन क्लीन दवरूनच ही फॅसिलिटी आमी यूज करपाक पडटली कित्याक इतलो व्हडलो जो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता हो 4.3 करोडाचो हो प्रोजेक्ट जो आसा पयलीं 4.6 करोडाचो प्रोजेक्ट जो आसा आनी इतलो सुंदर हो प्रोजेक्ट येयलेलो आसा तो मेंटेन करपाची जी गरज आसा सद्वता सगळे बरे भाशेन आमचो जो हो प्रोजेक्ट येयल्लो आसा तो मेंटेनूय करतले आनी हांव सद्वता सगळ्यांक आमच्या नेबरींग वो कोर्ताली कॉन्सी लोकांक वो गोंयच्या लोकांक आमकां बरो उपयोग पडटलो. प्रकार संकट आयलें जाल्यार एक 200, 300, 400, 500 फॅमिली इवन पावसाक भरपूर मुसळधार पावस पडलो घरां लोकांची मोडली जाल्यार तांकां ऐन वेळार आसरो मेळचो निवारो मेळचो म्हणून अशा प्रकारची वेवस्था केल्ली आसा. त्यामुळे सगळे प्रकारची इव्हेंच्युअलिटी जी निसर्गा भितर जावंक शकता त्या वेळार गरीब मनशाक आदार मेळचो म्हणून ही सोय केल्ली आसा. सर तुम्ही हे सांगा की हाजी मेंटेनन्स करतलो ताका एक त्या संबंधी आमी स्कीम आत्तां सीएमान सांगला तशी वी आर गोइंग टू वर्क आउट अ स्कीम. स्कीम वर्कआउट करून आम्ही पंचायत आणि आमदार हांच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक सर कॉन्क्रिटायझेशनाचे तुम्ही उलयताले न्ही कॉन्क्रिटायझेशन जे जाता ते कशें कमी जाता ताका म्हजे कलीग जे आसा पळय न्ही टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आसा तांचे कडेन बरें उलोवन ते चडशे स्ट्रीमलायन जावून करताले ते. आमच्या WRD डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमचे WRD मिनिस्टर डॉ. सुभाष शिरोडकर आसा, आमचे लोकल MLA बाब अँटॉन वाज आसा, सरपंच ZP सगळे ह्या सायक्लोन सेंटर हे आमचे आतां नॅक्स्ट वयतले ते सांकवाळ हे कुयेली हे आमी इनॉग्रेट केले. हे इनॉग्रेट केल्या उपरांत आमी हँडओवर जी आसा पळय न्ही ती लोकल पंचायती कडेन करतले. बट एनी टायम जेन्ना डिजास्टर जाता त्या डिजास्टरा खातीर ही यूज करपाक सायक्लोन शेल्टर्स आमी विथ द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बँक त्या फंडांतल्यान ही बांदलेली आसा. बट डे टू डे बेसीसचेर तांचो यूज जावपाक जाय.